कोणाच्यो म्हशी आनी कोण काडटा उठा बशी अशी गत सध्या काणकोण श्रीस्थळ वाठारांतली जाल्या। कितलीशींच वर्सां जाली हांगा एक व्हड सोऱ्याची टाकी गांवच्या लोकां खातीर टिकिंग टायम बॉम्ब जावन रावला। टाकी ब्लास्ट जाली जाल्यार गांव काबार जावपाच्या भंयान थळाव्यांनी तशेंच पंचायतीन साबार फावटी कागाळी केल्यो, तरी अजून मेरेन सरकाराच्या अधिकाऱ्यांनी कानार केंस ओडिल्ल्यान लोकांनी आता जीवाचो धोको उक्तायत ही टाकी जाता तितले बेगीन काडून उडोवपाची मागणी केल्या। पळयात काणकोण श्रीस्थळचेर आयिल्लें संकश्ट। आम्ही बायक गेलो म्हणजे आम्ही सांगले की हिंगा बँड झाले त्यांना काहीच झाले नसले आणि आता थिंग बुराक पडला आणि आमकां आमची सकयल हिंग भाटा शेतां आहाय आमची गांवची आणि थिंगा हो समोर व्हांवून गेलो जाल्यार आमकां खूब लुकसाण जातले आणि नुकसान जाता न्हू तेजी आमकां आनी कडक खूब त्रास जावं शकता कित्याक आमी हे भुरगेपणासान पळयलें कितले मोलायसीस ते स्ट्रॉंग आहा ते हेल्था दृश्टीन आणि दुसरे म्हळ्यार आमचो हो गांव आहा ह्या गांवांक बी आमकां खूब बरें मोलायसीस समज ही गळटी जाली जाल्यार आमच्या गांवांक बी खूब त्रास आहा म्हणून आमकां ही चिंता वाडटा की आता आमकां आश्वासन दिताय वयताय पण अजूनय कांय जालें ना। तुमची ग्रामसभा जाल्यार जवळ 5 म्हयने जाले। ग्रामसभेन तुमगे सामके हे गेल्या ठराव की हे ताबडतोब काडचें म्हण। हय ताबडतोब काडचें म्हण आमच्या लोकांक खूब लोकांक खूब भंय की हे जर टाकी समज फुटली जाल्यार खूब आमकां ह्या लोकांक आनी आमच्या सकलच्या गांवांक खूब आमकां आसा खूब त्रास आसा। पूण म्हाका एक सांगात तेणी आतां हांगा फक्त ती झाडां मारून पळय हांगा आडो आसकून दवरला, ह्या व्यतिरिक्त तेणी कांयच केलें ना तेणी किंवा सरकारी पातळीच्या अधिकाऱ्यांनी। त्या बद्दल आता तुमची फुडली स्टेप्स कितें आसतले? आता आमी आता तरी अजून तरी आता कोण हे आता निवळ केलेले आहा ते आमकां केन्ना निवळ केले आनी कशें हे केलें पळय तुमी आता झाडां ही सगळे आडोवन दवरला पण हेज्या उपरांत तेमी कितें केलें तें तुमकां दिश्टी पडटा कांयच केलें ना आणि अशेंच समज हे उरली जाल्यार आमच्या लोकांक कितलो त्रास जावं फावो। आमी सरपंचा हितून आमचे पंचायती हितून सरपंचान जे कितें काम करपाचे जे प्रोसेस आहा आमचे पंचायतीचे ते सगळे पूर्ण जालेले पण तरी आसतना अजून कांय जालें ना। ते अल्कोहोल थंयच्यान काडून व्हरचें। डेप्युटी कलेक्टरान ओनराक आपोवन हाडलो, तेंचे कडेन डिस्कशन जालें, आमदाराक सांगलें, डेप्युटी कलेक्टरान आमकां सांगलें की जें कितें आसा तेतून टाक्यान जें आसा ती सगळी जबाबदारी जी आसा आपूण घेता म्हूण सांगली। तेजे उपरांत जें आसा आमी गांवच्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे गांवच्या लोकांनी जें आसा श्रीस्थळ वाठारांतल्या तेमी ग्रामसभेक हो इशू मांडलो। ग्रामसभेक इशू मांडले उपरांत आमी तांकां परत लेटर केलें आनी डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें तें जें आसा आपूण बेगीनच्या बेगीन जें आसा आल्कोहोल व्हरतलो हें आश्वासन तेणी आमकां दिलें। पूण पळयत जाल्यार खऱ्यांनी सामकें खूब डेंजरस आसा, केन्नाय तें व्हांवोन सगळीं शेतांनी पाड जावपाक शकता वचपाक शकता आनी तेजे उपरांत आनी डेप्युटी कलेक्टरान आमचे कांय आमकां लेटर परत रिप्लाय कांय दिवना आनी एक्शनय कांय घेतला आनी हांव तेंचे कडेन मागता की बेगीनच्या बेगीन खऱ्यांनी खूब तेंप जाल्लो आसा ही डॅमेज जावन बेगीनच्या बेगीन तेमी कितें तरी कारवाई करची तेजेर। 13 जुनाक प्रत्यक्ष सरपंचाची भेट गेली आणि सरपंचा विचारलें ह्या मळीचो टाकीचो सगळ्यांक त्रास जाता। त्या वेळार सरपंचान आमकां उतर दिल्लें आपूण डेप्युटी कलेक्टर थळावो आमदार आनी सगळ्यां फुडें वचून आपूण हो विशय सोंपयता म्हणून। आज जवळ जवळ 5 म्हयने जाले। डेप्युटी कलेक्टराची बीन आमी गोमंतक टीव्हीन मुलाखत गेली, त्या वेळार सांगलें आपूण बेगोबेग एक्शन घेवन कितें तरी करता म्हणून। पूण एक्शन फक्त इतलीच जाला की पोल्युशन मंडळाचे आनी आमदार पंचायत हांचे भितर मिटींग जाली, मिटींगे वेळार 8 दिसां भितर करता हें सांगलें पूण ताजे नंतर फक्त हांगासर एक चिरी घातल्या आनी हांगा निवळ केला। ह्याच्या व्यतिरिक्त गेल्ल्या 5 म्हयन्या भितर कांयच जालें ना। गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमरपंत।